कोरोनाचे दुयेंस कदंब महामंडळाच्या बसींनी येरादारी करपी प्रवाशांक जावचो न्ही तशीच प्रवाशांच्या भलायकेची काळजी आशिल्ल्यान कदंब महामंडळाच्यो बसी नितळ केल्यात। तशेंच बसींनी वखदांची फवारणी केल्या। गोंयांत आशिल्ल्यो कदंब महामंडळाच्यो सगळे बसी नितळ दवरतले अशें महामंडळाचो अध्यक्ष वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदान सांगला। Because of this virus, there is big scare everywhere, all over India, all over the world. Even Goa, even India, they can scare affect the sports, affect the normal life. बस स्टँडार देखून आमकां त्रास जाता, लोकांक त्रास जावपाक शकता फाल्यां। सो आमी एक प्रिव्हेंटीव मेजर घेयला। गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सर्क्युलर इश्यू केला, स्टेट गव्हर्मेंट दे हॅव टू मॉनिटर। The only thing I will ask health minister that we have to have a scanners at the main bus stand. The लोक बसीन येता आउट इंडस्ट्रियल बसीन। So I will write to the minister tomorrow. And another point regarding railways. See, railways, airport and ports, the government of India has issued circular that the health ministry of the concerned state has to monitor. They have to give entry to the staff of the government of Goa. So even on that also I will write to the minister, health minister. See, our health minister Bureta regarding railways, regarding airport already he has made a statement yesterday. Yeah. That he will monitor personally. Even they have to give entry to the staff. So the railway is more important because what happens, people come from Maharashtra, from different states, from Calcutta, from Jharkhand, people come to Goa and then they come straight, they walk in the buses and they travel in Goa. गोंय सरकारान गोंयांत येवपी प्रवाशांची चांचणी करपाचो निर्णय घेतला ही गोंया खातीर बरी गजाल आसा। मात तातूंत विमानतळ, रेल्वे स्टेशना बरोबरच कदंबाच्या बस स्टँडाचोय आस्पाव आसचो। कदंब महामंडळाकय गोंय सरकारान स्कॅनर दिवचे अशी मागणी कदंब महामंडळाचो वेवस्थापक घाटेन केल्या। अराउंड 540 बसी आसा आणि 16 बस स्टँड्स आसा। सो ह्या सगळ्या 16 बस स्टँडाचेर आयच्यान हो ड्रायव्ह सुरू जातलो आणि पिरियडिकली तो आमी ताचेर सॅनिटायझेशन करपाक लागतले। सेकंडली आमी ड्रायव्हर कंडक्टर जे आसा तांकां ट्रेनिंग दिल्लें आसा, प्रिव्हेंटीव मेजर्स कशे कितें घेवपाचे ते। आनी जर कितें एफेक्टेड जर मनीस जर ट्रॅव्हलिंग करतना सापडलो इमिजिएटली तांणी कंट्रोल पॉयंटाचेर आमकां रिपोर्ट करपाक जाय। सो ताजेर आमी मेडिकल कितें ट्रिटमेंट घेवपाक जाय जाल्यार ताका दिवंक शकता, JMCत बी एडमीट करूंक शकता, नाजाल्यार नियरस्ट जे हॉस्पिटल आसा थंय वचून हें करूं शकता। सर्कुलर आमी इशू केल्ले आसा की असो कोणी जर सापडलो विथ फिवर आनी ताजें जर आयडेंटिफिकेशन जालें जाल्यार नियरस्ट हेल्थ सेंटर जाल्यार हॉस्पिटलांत ताका वचून एडमीट करचो अशें ड्रायव्हराक सांगलां। बस सुद्दां थंय घेवन यू कॅन डू सो दॅट सम प्रिव्हेंटीव एक्शन्स वील बी टेकन। कितले कंट्रोल पॉयंट्स आसा? आमचे 16 कंट्रोल पॉयंट्स आसात, तातूंतले 9 कंट्रोल पॉयंट्स आमचे हाका आसा नॉर्थ गोवा आणि 7 जे आसा ते साऊथ गोवा। नटेबाब एअरपोर्टार बी स्कॅनर्स आयडेंटिफाय करपाक स्टार्ट केला, चेक करपाक तुमची मागणी ना? इंटरस्टेटाक करपाचो आमचो हे आसा आनी त्या प्रमाणे आमी हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर दिसा आसा ताजे कडेन हे केलें। कितके स्कॅनर मागले तुम्ही? आमी आमचे 4 मेन बस स्टँड्स आसा, एक वास्को, मागीर मडगांव, पणजी आनी म्हापसा। सो ह्या 4 बस स्टँडाचेर आमी स्कॅनर्स दवरतले। प्लस आमी इंटरस्टेटाक पुणे आनी बेंगलोर दवरतले, ज्या जाग्यार आमच्यो बसी चलता। पुणे बिणे केसीस वाडले आनी अजून दवरूंक ना, तुमकां दिसना डिले जाता तसो? ना, चालू आसा, वी शूड गेट द स्कॅनर।